हरिभावान करून सीएमाक दाखयला प्लास्टीक बंद कर आणि हे नॅचरल फिशरमॅनाक गेली पोती यूज करी म्हणून. थँक्यू. Pembriale, Pundiale, Marale, Weekend Barale, Rapongar, Sonagale, Pauli, Sungale, Sheriale, Rapongar, Posiale, Ambiale, Insale, Hanale, Rapongar, Posiale, Ambiar, Soustarale, Rapongar, Aniakre, Kurlato. Good day. Life is beautiful in Goa. बाबा आम्ही आता तुमका 10 पाट बांगडे मान दाखवले आणि ते बांगडे हिंगा चाटले होर्सना. एव्हरी डे इज अ गुड डे इन गोवा. बाबा जाई बाणलकारा आज हांव काळजानसून हुशाल आमचे नीज गोंयकार रापुणकार पयले पाटी रापुणकारांचे फिस्ट करून दाखयले साऊथ गोवाक वालोर. आणि तुम्ही चोयले आसतले चड जाण आमचे नुस्त्याकार 75 इयर्स आसात आणि तितुले ओद आमी स्टेजीचेर हाडलो आसात. काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंयचे लोकांक साऊथ गोवासून नॉर्थ गोवा लोक ह्या इव्हेंटाक येयला. आणि आता म्हाका एक अराउंड 37 to 38 इयर्स कापल मेळा. पयले बाब तुमगे इव्हेंटा लागून आमी सीएम सरागे तिसरे गोर आमगेले आम तुमक चोवपा येयले. बट वेर इज युअर कास्टी. इतलो लोक मोगान बाणालकारांचेच न्ही नुस्त्याकारांचे मोगान हिंगा लोक आसा. सीएम साब हांव तुकोळे मागता तुवें आमकां असेंब्लीक प्रॉमिस केले हिंगसोन 1 किलोमीटर आहा तो 50,000 जमीन आहा ती आम तितुली तुकोळे 5,000 नुस्त्याकारान मागल्या ती तुवें आमकां आमच्या जाग्याचेर उतर करूंक जाय. ओके ओके. सो दीस इज आणि तुका काळजानसून देव बरें करूं. एक फिशरमॅनान तुका बोबाड मारून आनीक आमचो फिशरी मिनिस्टराक एकूच कॉल तुका इन्विटेशन दिवपा येल नाय ना जाल्यार तुगेले ऑफिसा येल नाय ना घराको येल नाय. काली फोन कॉलाचेर तूं आमचे आज चीफ गेस्ट आणि सरूय येयलो तुमकां शाबासकी. हेजेर तुवें दाखयले फिशरमॅनाचो मोग आहा म्हूण पूण तो रियल मोग दाखय आमकां सर. आमकां ती सानबन नाकाय आमकां ती नुस्त्या बन जाय. आणि इतल्यानूच न्हय आमचे ट्रेडिशनल सगळे आमचे काजन आणि आमचे बारार आसलेले भुरगे नुस्त्याकारांचे आज गोंय सोडून काम ना म्हणून ते दुसरे दुसरे इंग्लंड जर्मनी हॉलंड फ्रांस इटली हिंगा पोर्तुगाल आणि दुबय मास्कट गेलोले आहाय सर. हेजे मुखार आज सोन हे बाणालियासून चालू कर नुस्त्याकारांक. आता हांवें आयकिलां एमपीन म्हाका सकाळीं फोन केल्लो पात्रांव आपो पावना बाजट आहा म्हूण. ते बाजटाचे नुस्त्याकारांक बरो तांक दी आणि तांकां बऱ्यो सबसिडी दी आणि आमचे न्यू जनरेशनाक नुस्त्याचो ट्रेडिशनल गोंयच चालू करून दी आणि तांकां बरी कामां दी. हें सांगून हांव म्हजी उतरां काबार कोत्तां. आमचो गोंयचो लोक आमच्या बाराक आसा. देव बरें करूं म्हजी 2 उतरां आयकल्यांत म्हणून. हांव आमच्या लोकां बारार आसा माय फ्रेंड आणि हो लोक सगळे बरें करूंक जाणा. आतां ते पयले पाट तूं गोंय येयलो म्हूण सरप्रायज जावन ओगे आहाय पूण हो आमगे सावता लोक बाणाल लोक इज मोगाल. अरे सीएम बारा आतां सांगेल मरे एक फिशरमॅनागे कॉलाक तूं येयल सर. नॉर्मली एसो फुकसाणा MLA मिनिस्टरा बारा वचोन तुमकां इन्विटेशन दिवपा जाय आसलोले. तेका लागून तुजो मोग आमकां आसा. सदांच हे नुस्त्याकारां बारा राव. देवाचें तुजेर बेसांव आसतलें आनी तुजेरय सर. एवरी डे इज अ गुड डे. थँक्यू. चड वेळ घेवपाना पण आयचो दिसा ट्रेडिशनल रापणकार डे. पयले सुवाते आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सराक
काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेणें एकू उतराचेर तो हिंगा येयला आनी आमकां इतलो रेस्पेक्ट दिला बाणालकारांक ते भाशेन साश्टीचे लोकांक तेच भाशेन आमचो फिशरी मिनिस्टर आमचो बेनावलीम सरपंच बाब झेवियर डायनेमीक यंग यूथ सरपंच तेच भाशेन एंटायर बेनावलीम पंचायत तेच भाशेन आमचे सगळे सिनियर फिशर फोक आनी आमचो स्टार द यूथ आयकॉन ऑफ नॉट ओन्ली ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण सगळे गोंयचो एक मोगाड बाब पेली हांव चड उलोवपाना होकोच एक रिक्वेस्ट करता सीएम सराक की आमचो तो जो जमीन आहा तो आमचो झेवियर बाबान आमच्या सरपंचान मागला तो ते भाशेन पेलीन म्हणला ते भाशेन आमी हांवें देखून तुका एक रिप्रेझेंटेशन केलो हा तो जमीन जोरी तर तुवें आयज आमकां एक उतर दिल्या आमी सारके खुशाल इट विल बी व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू यू आनी हो एक इव्हेंट सक्सेस जातलो जोरी तर हो जमीन आमकां तुवें दिलो जाल्यार तेज लागून तुका हांव बाणाले लोकां पासत आनी साश्टी लोकां पासत हांव आज जोन मागोता सर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक एक रिस्पेक्ट दी तूं कित्याक जायते सीएम येवन गेलाय जायते मिनिस्टर येवन गेलाय जायते आमदार येवन गेलाय हांगा जावन देखून गेलाय पूण कोणें दिल ना पूण तूं हो आयज आमकां आमगे जमनीचेर येयला तूं हो उतर दी आमकां आनी उतरात तूं राखतलो म्हूण आमकां आय हॅव फूल ट्रस्ट इन यू हांव सगळे लोकांक देखून देव बरें करूं म्हणटा की एकू उलयाचे पेलीचे एंटायर फोर्ड पेलीक आनी तेगे एंटायर सर्कला वयता ऑर्गनायझेशना बाब रेमीक नीज गोंयकाराक बाब इडेलाक प्रेसिडेंट बाब सेबीक आनी सगल्यांक कोणागे नांव काडना जाल्यार रागार जायना काय पूण एक पाटी हांगकडे सीएम सर मातशें आमकां आयज तूं आमकां आयज आनी सोणाय तुका आमी तूं उतर दिवं आमकां आयज मातशें प्लीज थँक्यू व्हेरी मच आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या गांवचे सरपंच झेवियर पेरे वरण आणि सगळे हांगा स्टेजीर आसलेले सिनियर रापणकारान प्रेम भावानो आनी भयणीनो पयले सुवातेर पेरेक हांव उनवणीत परबी दिता की फर्स्ट टायम रापणकार डे हो सगळ्या रापणकारांक फिशरजांक घेवन हो घडोवन हाडटा म्हणून आनी आमी जाणा तो लोकां खातीर आनी समाजा खातीर वावुरता म्हणून इवन तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता आसतना सुद्दां लायफ सेव्ह करपाकूय वावुरता त्या खातीर ताका हांव देवा कडेन आर्गां घालता ताका बरें आरोग्य दिवचें म्हणून आनी अशीच समाज सेवा करची म्हणून आनी अशें जेन्ना इव्हेंट करता तेन्ना आमकां खूब पयलीं सांगचें जेणे करून सरकार ताका बऱ्या पैकी सपोर्ट करतलो म्हणून देव बरें करूं रापणकाराचे फेस्त ऑर्गनायज करपी सेबी एंड पेले हांच्यानी खासा करून रापणकारा खातीर नीज गोंयकारा खातीर हो फेस्त बाणावले गांवांत ऑर्गनायज केला ह्या फेस्ताक म्हाजे बरोबर आसात आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर तांचे हांगासले बाणावलीचे आमचे सरपंच त्याच बरोबर वॉरन आलेमो पेले बाकीचे सगळे पंच आनी बाकी सगळे 75 आनी एबाव एज आशिल्ले सगळे रापणकार सगळ्यात पयली हांव आयच्या दिसाच्यो तांकां रापणकारांक हुनहुनीत परबी दिता पयलेच फावटी वीच इज अ ट्रेडिशनल बिझनेस ऑफ गोंयकार नुस्तें मारप आनी ते बी रापणेंतल्यान इट इज अ ट्रेडिशनल बिझनेस गेली कितलीशींच वर्सां रापणेंतल्यान नुस्तें मारप हो ट्रेडिशनल बिझनेस चलत आयिल्लो आसा म्हाका खबर आहा इट इज एन कलेक्टीव एफर्ट्स ऑफ ऑल आमी जाका म्हणटा की एकट्याचें काम न्ही ताका सगळे जाण जर एकी कडेन आयले जाल्यारूच रापण मारप शक्य आसा रापणींतल्यान नुस्तें काडप शक्य आसा आनी हे नुस्तें काडटा म्हणून तर गेली कितलीशींच वर्सां हे ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर गोंयांत फीश करी रायस म्हणजे गोंयांत जर कोणी आयलो तुजें कितें खातलो जाल्यार आपूण फीश करी रायस खातलो किंवा आपूण नुस्त्या करी खातलो हे सगळे सातत्यान म्हणटा गोंय जशें टुरिजमा खातीर फेमस आसा तशेंच तें नुस्त्या खातीरय बी तितकेंच फेमस आसा डिफरंट टायप्स ऑफ वरायटी ऑफ द फीश गोंयांत आमकां मेळटा आनी ताजें नुस्तें मेळपा खातीर रापणेंतलें नुस्तें मेळपा खातीर खावपाक ताजी टेस्ट वेगळीच आसता पण हांव खरोखरूच ऑल ऑर्गनायझरांक खूब खूब तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता हे फेस्टिवल रापणकाराचें फेस्त ऑर्गनायज करपा खातीर गव्हर्मेंटानूय तांकां सपोर्ट दिला गव्हर्मेंटानूय ताका तेंको दिला की पयले फावटी अशा पद्दतीन सगळ्या रापणकारांक आनी सगळ्या कोस्टल भागांतल्या सगळ्या लोकांक एके कडेन हाडून हे सेलेब्रेट करपाक तांच्यांनी आपलो कंटिन्युअसली डिमांड सरपंच आसतलो पेले आसतलो वॉरन आसतलो
एकूच डिमांड की परत परत आपल्याक लँड दी. म्हाका दिसता हे फेस्तूय बी ताकाच लागून ऑर्गनायज केला अशें दिसता की लँड हांवें दिवपाक जाय म्हणून ऑर्गनायज केला काय कितें. पण एनी हांव आमकां जो मूळ गोंयकार आसा आनी ताका जर हांव मदत करपाक शकलो आसत, कारण वॉरनान उलयता आसतना सांगलें खूब जाण जावन गेले बट तांच्यांनी केन्ना आमचो प्रॉब्लेम रिजॉल्व केलो ना. पण हांव एक सांगता, नक्कीच म्हज्या नुस्तेकार भावा खातीर ही जर जमीन तांकां जायी आसत ती कंबायनली विथ अलॉंग विथ द पंचायत हांव पर्सनली येवन इन्स्पेक्ट करता आनी ती जमीन जी आसा पळय ती दोगांयकूय मेळून दिता. जे वेगवेगळे ना इट इज व्हेरी फ्यू लँड तशी गव्हर्मेंटा कडेन आसा, बट तिचो बरो उपयोग जावपाक जाय. इट शूड नॉट एनक्रोच किंवा न्ही तर बरो उपयोग म्हणजे तांचे बोट दवरपा खातीर आसतल्यो, नेट दवरपा खातीर आसतल्यो किंवा तांकां ट्रेडिशनली फीश विकपा खातीर आसतल्यो. काय हांव बरेचशे फावटी आमचे फिशरमॅन माय हांगासर आसा तिका बरेचशे फावटी मेळना, ती स्वता म्हज्या घरा कडेन आयल्या 2-4 फावटी तरी. ओके, आनी तेणीय रिक्वेस्ट केल्या की तिका जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खरें खूब पयलीं दिवपाक जाय आशिल्ली. कोण फिशरीज मिनिस्टर जावन गेले, कोण चीफ मिनिस्टर जावन गेले, पण तिचे म्हणण्यार केन्ना पळयलें ना. बट हांव एक प्रॉमीस करता की इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड म्हाका पयलीं लागता तो गोंयकार. आणि गोंयकार तितूंतल्या तितूंत नीज गोंयकार जो आमचो नुस्तेकार भाव आसतलो ताच्या खातीर काम करपाक म्हाका खरोखरच आवडटलें. आनी म्हणून तर आयच्या ह्या रापणकाराच्या फेस्ता खातीर ऑलमोस्ट वेळ काडून आज घरा साखळे आशिल्लो. हांव मुद्दामून ताच्या खातीर आज ह्या फेस्ताक आयला. हांव चड वेळ उलोवचो ना, पण एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो की पयलीं सांगलें आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा म्हणून. ट्रेडिशनल बिझनेसा खातीर म्हज्या सरकारान सातत्यान सपोर्ट दिवपाचें काम केलां. आय एम प्रमोटिंग द स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स द सेल्फ रिलायंट गोवा. जो नीज गोंयकार जो सेल्फ रिलायन्स जावपा खातीर सातत्यान काम करता ताका म्हजें सरकार सदोदीत सपोर्ट करीत आयला. हाल्लीच आमी मिठागारा खातीर जो मिठकार आसा जो मीठ तयार करतालो ताका ऑलमोस्ट एन्युअली 1 लाख रुपीज दिवपाची नॉट म्हणजे डायरेक्टली इट इज अ सबसिडी दिवपाची स्कीम डिक्लेअर्ड केल्या. आनी मिठागारा गोंयची जी आसा पळय न्ही ही राखून दवरपाक जाय ताज्या खातीर ताका सपोर्ट केला. अशाच धर्तीचेर गोंयचे सगळे ट्रेडिशनल बिझनेस हे सपोर्ट हो आमच्या सरकारा कडल्यान मेळटलो. मागीर रापणकाराच्या खातीर म्हाका दिसता जावं ती फ्युएल सबसिडी आसतली किंवा नेट सबसिडी आसतली किंवा नेट घेवपा खातीर फिशरीजच्या वतीन आमच्यो ज्यो डिफरंट स्किम्स आसा त्यो अशाच पद्दतीन तुमकां सगळ्या जाणांक कंटिन्यू उरतली. अबाउट अ कॅश्यू म्हणजे आमकां कोस्टल स्टेटीज रावपी ब्ल्यू इकॉनॉमी म्हणजे नुस्तें आनी त्या ब्ल्यू इकॉनॉमीचेर भर दिवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅव लॉन्च द वेरियस स्कीम फॉर द इंडिव्हिज्युअल ऑल्सो अँड फॉर द स्टेट ऑल्सो. माझे तर म्हणणें आसा की नुस्तेकारा खातीर तुमकां आयदर बोट घेवपा खातीर आसतलें किंवा गाडी घेवपा खातीर की आमचें सरकार जे आसा इट गिव्स द मोर दॅन 8 to 10 lakhs रुपीज फॉर द व्हीकल जस्ट म्हणजे नुस्तें सेल करपा खातीर आसतलें. इवन दो फॉर द बिगर बोट घेवपा खातीर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिवींग द सबसिडी. म्हाका लागून ताका दिसता की पयले सारकेल्या फिशरमॅनाक बाकीच्या नुस्तेकाराक लागीं काडून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्यो ज्यो स्किम्स आसा तुका जो सपोर्ट करपाक जाय आमचो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज किंवा आमचे बाकीचे डिपार्टमेंट्स दे आर रेडी टू सपोर्ट यू. बट तुमी फुडें येवपाची गरज आसा. आमी सातत्यान हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विजन पळयलां हे बारीक मनशाचें. बारीक मनशाक आदार कसो दिवपाचो, बारीक मनशाक वयर कसो काडपाचो हे विजन सदोदीत हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पळयलां. आनी म्हणून तर हांव म्हणटा की नुस्तेकाराक सपोर्ट काडपा खातीर आमच्या द ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या अंतर्गत जितक्यो सगळ्यो योजना गोंय सरकारच्यो आसतल्यो केंद्र सरकारच्यो आसतल्यो त्यो स्पॉन्सर करपा खातीर आनी त्यो सपोर्ट करपा खातीर म्हजें सरकार जाय तो तेंको तुमकां दितलें. तुमी फक्त हें करपाक आनी त्यो एप्लाय करच्यो आनी त्यो मेळोवन दिवपा खातीर सातत्यान म्हजे कडल्यान ताका सपोर्ट हो सगळ्या नुस्तेकारा खातीर आसतलो. म्हाका दिसता की अशाच पद्दतीन गोंय सरकार हे सातत्यान म्हणजे आमी म्हणटात की बीच सायडींतल्यान आसतलें किंवा एंटायर गोवा फ्रॉम द पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतले बरें डेव्हलप करपा खातीर आमच्या सरकारान सदोदीत पावलां उचल्ल्या. बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या लोकांक मेळचें. आय नेवर डिफरन्शिएटेड बिटवीन द नॉर्थ गोवा एंड साऊथ गोवा. आय नेवर डिफरन्शिएटेड बिटवीन द सालसेत एंड सत्तरी म्हणटा तशें केन्ना डिफरन्शिएट करूंक ना. आयजूय जर तुमी पळयशे आसत जाल्यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सालसेतीत आसा. जावं ते रोड आसतले जावं ते वॉटर सप्लाय आसतली जावं ती इलेक्ट्रिसिटी आसतली. वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅड गिवन फॉर द सालसेत इन्क्लुडींग. म्हणून माझे म्हणणें आसा की तुमचो मोग थोडोसो म्हाजेर कमी आसचो न्ही
तोय मोग तितकोच मजेरूय आसचो इतकेच हांव सालसेतकारा कडेन मागता आणि हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत आनीकूय बी टुरिजम एक्टिविटी स्पेशली इन द सालसेत अँड स्पेशली इन अवर ONGC न्यू ऑडिटोरियम. ONGC जो येदो व्हडलो न्यू ऑडिटोरियम जो केला विच इज इट इज द बिगेस्ट इन द एशिया. हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीचे डिफरंट इव्हेंट्स जेन्ना ONGC सारकेले जातले तेन्ना पुराय सावथांतल्या कोस्टल बेल्टात देर विल बी द इकॉनॉमी फ्लोप. आमी म्हणटा की वेगवेगळे प्रोग्राम्स जेन्ना ONGCन येवप ते सगळे टुरिस्ट आनी बाकीचे लोक हे रावपा खातीर ह्याच सायडीतले सगळे हॉटेल्स आसतले, टॅक्सीकारा खातीर आसतले, रेस्टॉरंटा खातीर आसतले, हांकाच सगळ्यांक हाजो खूब मोठो बेनिफीट जातलो. म्हणून तर आमचे सरकार आनी मोदीजीचे गव्हर्मेंट ONGCतलो जर ऑडिटोरियम तुमी पळयलो आसत जाल्यार कोणी विचारूय करूंक नाशिल्लो की येदो व्हडलो ऑडिटोरियम विच इज मोर देन द 5,000 कॅपेसिटीचो ऑडिटोरियम जो ONGCन बांदला ताचो कोण केन्ना विचार करूंकूच शकना. म्हणून हांव म्हणटा की आमच्या डबल इंजिनच्या सरकारच्या काळात अशा पद्दतीतले बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हे दिवपाक शकले आमी इन ऑल सेक्टर्स. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सातत्यान दिलां. हांव चड वेळ घेवचो ना पण म्हाका दिसता आयचे हे रापणकाराचे फेस्त खासा करून जे रापणकार म्हजे बरोबर स्टेजीर आसात ह्या रापणकाराक म्हज्या सरकारात रिकॉग्निशन दिला. हाज्याय फुडें तांकां रिकॉग्निशन दिवपाचें आमी थारायलां. आय एम डेफिनेटली बाबा पेले आनी बाकीचे तेंचे रापणकार एसोसिएशन्स आसा हांच्या कडेन उलोवन तांकां आमी आनी कसो तेंको दिवपाक जाता किंवा रापणकार हो ट्रेडिशनल बिझनेस इट इज ऑन पास ऑन फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. आमी म्हणटा की एक जनरेशन आपल्या फुडल्या जनरेशनाक रापण शिकयता आनी दीस इज एक्चुअली द स्वयंपूर्ण गोंय. हे एका कडल्यान दुसऱ्या कडेन वचपाचें काम हे सातत्यात तुमीच फॉलो केला, बाकी आनी कोण करूंक शकना. गोंयभर आसलेले रापणकार तांकां तेंको दिवपा खातीर आज ह्या फेस्ताक हांव मुद्दामून आयिल्लो. म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी सगळ्या जाणांनी जो मोग दिला हो असोच आसचो आनी आयच्या ह्या फेस्ताच्या निमित्तान तुमी सगळ्या लोकांक हांगासर आपयला. हे रापणकाराचे फेस्त एन्जॉय करपा खातीर म्युजीक आनी अलॉंग वीथ दॅट फिश हांगासर सगळ्या जाणांक ऑर्गनायज केला. त्या खातीर हांव ऑर्गनायझर्स बाब पेले आनी ताचे पुराय टीम हांकां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. ताच्या खातीर नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो कारण हे स्पेशल प्रोग्राम तुमच्या खातीर ताणें ऑर्गनायज केला. त्या ती इतकेंच सांगता आनी हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता.